आणि म्हजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली नमन बाळोब जेजू तावनूच म्हण येत. हांव ह्या इंडस्ट्रीक केते येत आसा एक कलंगी नोवें करता आसा म्हणटना भितर बेन आतले ना हांवें तें केदाळे चिंतून ना. एक लोकांक व्ह्यूज मेळटीत म्हूण सांगून देर आलेंगी व्ह्यूज खातीर करूं ना केदाळे. ओके लोकांक पावाजे ह्यो मोगा करतना मस्तू तांणी कॅन्सल करचें पडलें. 10 ऑडियोज रेडी जाले बेगीनच. अनफॉर्च्युनेटली हांवें सिंग करचें पडलें. म्हज्या लेकार म्हजें एक टॉप पद म्हण येता. कोंकणी पदां चड प्ले जायनात. जे 12 शो जातात एक टायमर स्टार्ट जायना. दैर घेतले जाल्यार ऑफकोर्स मागीरची स्टोरी डिफरंट आसा ती. क्रिस बेन म्युझिकाचे मुखले प्लॅन्स कितें नथींग. हांवें म्हजींच पदां जाल्यार तातूंत वॅरायटी ना. आनी डीजेचो पात्र इल्लोसो मेन म्हणून म्हाका भोगता. खंडीत डीजेचो पात्र चड आसता हांगा. म्हाका दिसता कोंकणीन केदाळे जावना ट्रेंडींग म्हळ्यार अशें जायचें. अर्ल्या क्वॉलिटीचे पदां आजकाल इल्ले उणी जाल्यान म्हणून तुमकां भोगता गी तुमचें संगीत एकच तर आसा मोनोटोन आसा. कोणी रिस्क घेवंक तयार ना. आतां आमचे कले आसा आमकां गोंयची पदां जाय आमच्या लोकांक. आतां गडगडो दे आर ब्रिंगींग द चेंजीस. आय एम व्हेरी हॅपी फॉर देम. करेक्ट मस्त चेंजीस करना सर. म्हणजे कोंकणी संगीतांत मॉनिटायझेशन ना. ओके यू कांट मेक मनी विथ तुमच्या पयल्या कुंभारांक. त्या पेरंटांनी त्या भुरग्यांक करना पदां म्हणूची ताका ताळ ना सूर ना तशें करचें सारकें न्ही. ओके त्या तेंच भुरगे व्हड जाताना तो व्हिडिओ पळयताना ताका कशें बोगात.